सपोर्ट प्राइज हो रिलीज केल्लो आसा हो सपोर्ट प्राइज 1 वर्स जालें रिलीज केल्लो ना सांग्यावेल्यान ज्यो सोसायटीज आसात त्यो सोसायटीचे आनी तांकां परत गेलेत ना तुमचें डॉक्युमेंटेशन चुकलां हें तांकां इन्फॉर्मेशनूय गेलें ना हाचो अर्थ असो आसा की ते चुकनासतना पसून त्यो तश्योच सगळ्यो केसीस तश्योच आसात तेच का फेअरिंग स्किमीचे तशेंच जाल्लें आसा जी स्कीम अजून पर्यंत रिलीज जाली ना ती चवथी पयलीं रिलीज जावची शेतकऱ्यांक रिलीज जाला ते डॉक्युमेंट सारके दिनात तुमचे सेक्रेटरींचे चिमटे काडा मिस्टेकी आसता टोटल जुळयना प्रश्न मिस्टेकी आसा जाल्यार परत सांगपाक जाय न्ही तांकां डिपार्टमेंटांतल्यान लेटर वचपाक गेली ना लेटर गेली ना परत एकदां सांग ताका श्री विष्णू वाघ विष्णू मातशें बस सोसायटीन क्लेम करचो आसता एनिमल हजबंड्री कडेन तो क्लेम येतकीरच तें बील मागीर पुटप जाता तो क्लेम जर सारको आयलो ना वेळार आयलो ना किंवा वेळार आयलो आनी तो टोटल चुकलेली आसा जाल्यार परत ते रिटर्न जाता रिटर्न वयतकीर ते रिसबमीट करचें पडटा रेक्टिफाय करून तातूंत खुबशे घोळ जाल्ले आसात हांवें पर्सनली लक्ष भितर घातलेलें आसा आनी गेले वर्ष काही जाणांचे 3 म्हयन्याचे काही जाणांचे 6 म्हयन्याचे ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर म्हणत तशे वर्सभराचे काही जाण आसात थोडे आसात पूण आसात त्या सगळ्यांचे चवथी पयलीं हे क्लियर जातले हे हांव परत एक फावट सांगता विष्णू वाघ हांव 2 ब विचारपाक सोदता 2 ब प्रश्न स्पीकर सर उत्तर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाण सभापती महोदय गोवा मेडिकल कॉलेजची हेल्थ सेंटर्स कितली आहा असो प्रश्न हांवें विचारला खंयचीय गोष्ट जेन्ना एकूच आसता एकुलती एक तेन्ना आमी अशें म्हणटात की ती खूब कौतुकाचो विशय आसता उत्तर दिलां की एकूच सेंटर आहा तें मंडूर आहा 1967 हें सुरू जाल्लें आनी 1974 तेजी न्यू बिल्डींग मेळ्ळी अजुनूय म्हाजे दृश्टीन एक इमोशनचो विशय की तेन्नाची मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर उद्घाटनाक आयिल्ली आनी आमी स्कुलाचे भुरगे आसले 3रीन शिकतालो हांव आनी मुख्यमंत्र्याक बावटे दाखोवन तांचें स्वागत करपा खातीर आमी थंय आशिल्ले तेज्या नंतर इतलीं वर्सां जावन गेलीं 40 वर्सां आज त्या इमारतीची अवस्था पळयत जाल्यार अत्यंत भयानक आनी दुर्दशा जाल्ली आहा तेजी स्वता आरोग्य मंत्र्यान तेजी पळोवणी केल्ली आहा म्हजो एक प्रश्न आसा माननीय मंत्र्याक की हें जें आरोग्य केंद्र आसा हेजी दुरुस्ती कितले वेळ जाल्या अजून मेरेन स्थापन केल्या नंतर आनी कसली कसली दुरुस्ती केल्या स्पीकर सर म्हज्या माहिती प्रमाणे तेची दुरुस्ती स्थापन केल्या नंतर जावंक ना सादारण 1974 ही बिल्डींग बांदलेली ज्या वेळार गोवा मेडिकल कॉलेज कांपालार आसलें गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी शिफ्ट करतकीर हे मंडूर हे चड लागीं तशें जावंक लागलें आनी तातूंतसून मंडूर जे वचणारे पेशंट आसले तांची सादारणपणे टेंडन्सी जावंक लागली मंडूर वचचे परस GMCतूच गेल्लें कितें वायट आनी तातूंतसून मंडूर हळू म्हणजे जे रुरल मेडिकल सेंटर म्हणून GMCचे आसले तेचेर दुर्लक्ष जावपाक लागलो काय कितें अशें म्हाका दिसता दरम्यान विद्यार्थ्यांची एडमिशनाची संख्या 60 वयल्यान 70 आयली 70 वयल्यान 100 आयली 100 वयल्यान 150 केली आनी MCIच्या गायडलायन्सा प्रमाणे एक सेंटर हे कमी जावपाक लागले आनीकूय आमकां वाडोवपाचें आसात एक वाडोवपाच्याच आमी प्रक्रियेंत आसात आनी दरम्यान ह्या सेंटराक हांवें खुद्द माननीय सभासदा बरोबर आमी विजीट मारल्या थंय आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन ह्या विशयाचेर उलयल्यान आनी आमी एक 4 पावलां फुडेंय गेल्ले आसात ती इमारत पूर्ण डिमॉलिश करून थंय नवीन मंडूरचे हेल्थ सेंटर करप अशी प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा स्पीकर सर सभापती महोदय माननीय मंत्री महोदयान सांगलें तें खरें आहा पूण तातूंत एक गोश्ट आसा की जेन्ना कांपाल आशिल्लें हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज एट द सेम टायम रायबंद्राय ताजी एक ब्रँच आशिल्ली आनी अर्दे पेशंट जे रायबंद्राच हे जाताले
रायबंदच्यान डोंगरी पयलीं लागीं आसलें. डोंगरी करपाचो उद्देश इतलो आशिल्लो मंडूर की जे पास आउट जातात MBBS तांकां ग्रामीण भागांत काम करपाचो एक अनुभव मेळचो अँड दे शूड बी ट्रेन्ड टू सर्व द रुरल पीपल. आतां माननीय मंत्र्यान उत्तर दिलां म्हणजे शासकीय वेवस्थेचो कितलो ह्या तुमी पळयात 40 वर्सान एकदांय तेजी दुरुस्ती जावना. सध्या ह्या इमारतीचो पयलो मजलो पूर्णपणे बंद केला कित्याक वयर ताचें सिलींग पडटा. एका पेशंटाचेर फॅन पडलो, एकट्याचेर वयल्यान प्लास्टर पडलें, थंय रावपाकूच कोण सोदिना. आतां टोटल बंद केला. थंय पेशंटाक ट्रीट करताले. आतां तेंय बी जायना. कसलीच सद्या सुविधा ना. सद्या सकयल फकत OPD चलता आनी फाटीं 1 म्हयन्या पयलीं थंय फकत रंगरंगोटी केल्या. आतां नवेंच जर करपाचें जाल्यार ती रंगरंगोटी थंय कित्याक केल्या? लेट अस एटलिस्ट शिफ्ट इट एल्सवेअर आनी हें नवें बांदया सगळें. फक्त पेंटिंग केलां, कांयच करूं ना. पेंटिंग केलां आनी प्लास्टर मारला सकल्याक. तें बी उगडे आनी इतली वायट अवस्था आसा सभापती महोदय की खिडक्यो सगळ्यो उगड्यो आसात ओटींतल्यो आनी भायल्यान उदक येता, वारो येता भितर, थंय झाडां जाल्या खिडकेचेर, तरी हॉस्पिटल चालू आहा. इट इज अ शेम. म्हणजे डॉक्टर आमचे ह्या परिस्थितीन काम करप. ते हॉस्टेलांत ते रावता जे ते माननीय मंत्र्यांनी पळयल्या स्वता ज्या परिस्थितीन रावता. इतली वर्सां जालीं कोणेच थंय लक्ष दिवना. सो म्हजें म्हणणें आतां इतलें की लेट अस प्लॅन फॉर अ बेटर हॉस्पिटल. स्पीकर सर, माननीय सदस्य सांगतात ते 100% तंतोतंत खरें आसा. ते आमदार जातकीर तो विशय पयलो सरफेसाक आयलो. ताणें म्हाका आपयल्यामुळे हांवें थंय विजीट दिल्या आनी खरेंच ते हॉस्पिटल किंवा OPD किंवा इनपेशंट चलोवपाचे निश्चित स्थितींत ना. आमी थंय इंटर्न्सांक रेजिडंट रावपा खातीर आमी धाडटात. ते थंय रावपाक तयार ना. इतली दुर्दशा आसली. पूण ती दुर्दशा एका रात्रीत बदलूं शकना, एका वर्सानूय बदलूं शकना. ताच्या खातीर थिंग्स वेर बियोंड रिपेयर्स. फाटल्या सरकारांनी कित्याक करूंक ना? तांच्यो प्रायोरिटीज खंय खंय आसल्यो त्यो हांव सांगूंक नकळो. पूण आमच्या प्रायोरिटीचेर निश्चितपणे तें आसा आनी आमी प्रायोरिटी बेसिसचेर तें पूर्ण डिमॉलिश करून नव्यान बांदपाचें ठरयिल्लें आसा. माननीय सदस्यान ऑल्टरनेट जागा तोपर्यंत खंय तरी दिली जाल्यार आनीक बरें पडटलें. काम करपाक बरी गती येवंक शकतली. माननीय आमदार ह्या बाबतींत आमच्या संपर्कांतूय आसात. आमी हेचेर विचार करपाक हरकत ना. जे सांखळेचे प्रोस्पेक्टीव रुरल हेल्थ सेंटर म्हणटात तुमी, ताजें कितें जालां? खंय पावलां तें? वॉट इज द मोटीव बिहायंड इट? स्पीकर सर, आमी जेन्ना 100च्यो 150 जागा केल्यो त्या वेळार MCIची जी काही कंडिशन्स आसली त्या कंडिशना प्रमाणे आमची किमान असली 3 सेंटरां आसूंक जाय. मेडिकल कॉलेज जी 150 विद्यार्थ्यांक एकोमोडेट करता, एडमिशन दिता दर वर्सा, तांची किमान 3 असली केंद्रां आसूंक जाय जी सादारणपणे 2 रुरल आसूचे, 1 अर्बन आसपाक हरकत ना. म्हणून सांखळे आमी हॉस्पिटल जाल्ले. सांखळे रावपाची निवासाची 5-6 जाणां दोतोरांची वेवस्थाय आसा आनी त्यामुळे आमी मंडुरा बरोबर सांखळी अशें तकलेन धरले आनी सांखळी आमी इनकॉर्पोरेट केला ताच्या बरोबर. आनी एक करपाचें आसा तें सादारणपणे तुवें अशें आमच्या तकलेन आसा. पूण तुवेची इमारत पूर्ण जाली, थंय रावपाचे निवासाचे सगळ्यो गोश्टी जाल्यो की आमी तुवें हे 3रे भितर घेतले. पूण माननीय सदस्यान खंयच गैरसमज करून घेवचो न्ही किंवा मंडूरच्या जनतेन गैरसमज करून घेवचो न्ही की तुवें किंवा सांखळी किंवा तुवें आनी सांखळी केल्यामुळे मंडूर बंद करतले. ना, मंडूर हे नंबर 1 आसा, नंबर 1च उरतले. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री रोहन खवटे. Because I may be permitted to ask star LQ number 3A. 3A. स्पीकर सर, उत्तर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाणे. स्पीकर सर, कझिनोचे उलोवप खूब जाता आनी ज्यो कझिनोज येताल्यो भितर फाटल्या सरकारा वेळार तेन्ना होच सरकार जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना खुबशे उलोवप जाले रिगार्डींग रेजिस्ट्रेशन अंडर DG शिपींग, 16 लायसन्सां जाय, मर्चंट शिपींग एक्टाच्या अंडर कंप्लाय करपाक जाय 1958, हे सगळें उलोवप जातालें. आतां LAQ पयलो, C पयलें जाल्यार MV Pride of Goa is registered in 2008 under merchant shipping 1958, wherein Casino Royal, Boss, Earth and Horseshoe are registered under Inland Vessels Act 1917. सरकारान ही पद्दत बदलल्या जाल्यार कित्याक बदलल्या आनी ही कित्याक कोणाक फायदो? कझिनोवाल्यांक सरकाराक?
स्पीकर सर, कॅसिनोज न्हंयत मांडवी 4 आसात हे दिसतात. तांचे एक वर्स रिन्युअल आसा तें दिसता. 4य रिन्यूड जाल्ले आसात. आज एज ऑन द डे दे आर रिन्यूड आनी तांचे लायसन्सीस आर रिन्यूड, फिटनेसीस आर परफेक्ट. म्हाका दिसता फाटल्या काही दिसां पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हाच्या संदर्भांत एकदां मेन्शन केल्लें की 2-1 वर्सांच्या काळांत आपूण ते शिफ्ट करतलो. आणि इफ आय रिमेंबर रायट अशें म्हटलेलें म्हाका आठवता. त्यामुळे जी जुनी स्टोरी आसा जेचेर हांगा खूब चर्चा चर्वण जाल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान तेचेर स्टेटमेंट केल्लो आसा, ती परत म्हजे कडेन हाडची आवश्यकता ना म्हाका दिसता. तांचे जो पर्यंत ते रिन्यू जाल्ले आसात तो पर्यंत ते आसतलेच. ना स्पीकर सर, म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी तोच प्रश्न परत विचारता. मर्चंट शिपिंग एक्टाच्या अंडर एक कझिनो बोट, उरिल्ल्यो इनलँड वेसल नॉर्मली ट्रॉलर्स बार्ज का म्हणणं इनलँड वेसल, wherein these particular are bigger vessels. आणि हो प्रश्न होम डिपार्टमेंटाक विचारूंक जाय. ना स्पीकर सर, राव सांगता. दिस इज रिलेटेड टू कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट हे फक्त बोटी रजिस्टर करता. लायसन्स कॅसिनोचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट दिना. ताका जर तूं जाय जाल्यार ताणें होम डिपार्टमेंटाचे हो प्रश्न विचारचो. ना जाल्यार सप्लिमेंटरी हातून ताणें होम डिपार्टमेंटच्या डिमांडान ताणें हो इश्यू रेज करचो. ताका सगळें उत्तरां येता. पण तो क्वेश्चन येवचो पडटलो होम डिपार्टमेंटाक. Captain of port is no way concerned. In fact, captain of port cannot even tell him whether a vessel is casino or not, because vessel entering the waters. Captain of port is only required to register a ship. That's all. What is the 1 minute, Matso Ogirao. What is the use of the ship is decided by a different department. As far as casino is concerned, the home department decides whether a particular ship can be allowed to be used as a casino license. फाल्यां कोणे जर तूं commercial building बांदली, restaurant घालें, excise department decides whether liquor license is given or not. It is not the town planning department or panchayat department which gives the license. So the department question asked is for a captain of port. He will be able to answer only up to giving the license of the ship and not of the casino. Because पहिल्याच प्रश्नाचे माय म्हणतो सगळं सप्लिमेंटरी सप्लाय तोय सुद्धा प्रश्न मला हो विचारता. कझिनो आयडेंटिफाय होम डिपार्टमेंट करता. Vessel is not identified by home department. No. Any vessel coming into the waters needs to come by an act. He is under wrong impression. Because DG shipping he is under wrong impression. Captain of please port, read. He is clarifying. Please read the Casino Act. Gambling. Because Casino Act is related to the movement in Goa. I am asking this registration of the ship, where it is, how it has changed to inland vessel. Merit atun ji samaj ashili, merchant atun ashili. तो विचार तू, पण it is not for the casino or not. I am asking the same. तोच म्हजो प्रश्न. तुम्ही चेंज कित्याक केलो काय विचारला. That is what I am asking. कित्याक? Casino म्हणून विचारना काय. It is not casino license. I am asking this vessels registered act change कित्याक. वो म्हजो पहिलो प्रश्न. स्पीकर सर, 2 ऍक्ट आसात जेचे सकल वेसल्स रजिस्टर जातात. एक आसा हो इनलँड वेसल ऍक्ट 1917 आणि दुसरो आसा मर्चंट शिपिंग ऍक्ट 1958. साधारण मर्चंट शिपिंग ऍक्ट हो दर्यांतल्या न्हंयक साधारणपणे लागता. हो इनलँड वॉटरा खातीर लागता. ह्या 4 शिपींतल्यो किंवा 4 बोटींतली एक जी बोट आसा ही मर्चंट शिपिंग ऍक्ट सकल रजिस्टर जाल्ली आसा. आणि उरलेले 3 ज्यो आसात, कॅसिनो रॉयल, बोआ सॉर्थ आणि हॉर्सशू, ह्यो 3य इनलँड वेसल ऍक्टा सकल आसात. माननीय सदस्य विचारता, एक पयली जी आसा प्रायड ऑफ गोवा ती मर्चंट शिपिंग ऍक्टा सकल कित्याक अशें न्ही. मर्चंट शिपिंग एक सारको आसा, सारकीच आसा. दॅट इज करेक्ट. हय. तुम्ही चेंज कित्याक केला काय विचारला. तुम्ही इनलँड वेसल ऍक्टाच्या अंडर उरिल्ल्यो कित्याक हाडल्यो. एका तरेन एप्लाय जे ऍक्टा सकल करता त्या ऍक्टांत बसता जाल्यार आमी फिटनेस पळयतले, त्याची सी वर्दीनेस पळयतले, ती फिट आसा की ना ती पळयतले आणि दितले ती. कसं एनिवे आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू गो इन टू इट. कित्याक हो प्रश्न इज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑल्सो.